नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। सरकारी नोकऱ्याचे सर्रास सेटिंग, काँग्रेसीचो आरोप। गोंयांतूय व्यापम घोटाळ्याचो दुबाव। विधानसभेत तापतलो इशू, काँग्रेस म्हणटा 3 दिसाचे अधिवेशनान कांयच जावपाचे ना। ऑडिओ प्रकरणात विश्वजिताक युती पक्षांनी सोडलो एकोडो। बीजेपीचे प्रश्न बीजेपीनूच हाताळचे। सुदीन विजय म्हणटा तांकां लागना। रोहन म्हणटा कॅबिनेटात गोंयचेच विशय सोपना, राफाल खंयचे। सरकारी जमीन बळकावन बंगलो, मुरगांवचो आमदार मंत्री मिलिंदा आड जाय एक्शन। मुरगांवचे काँग्रेसीन केलो इशू। 500 जाणांचे सह्याचे उपजिल्हाधिकाऱ्याक निवेदन। दाबोळे विमानतळार 17 लाखाचे भांगर जप्त। शोपिसात घातिल्ल्यो 5 भांगराच्यो बिस्किटी। कस्टमान 2 जाणांक घेतले ताब्यात। सोनाळ बिबट्याचो हल्लो, भर लोकवस्तीत येवन पाडकाचेर झडप। लोक भिलो, बिबट्याक पांद्रो लावन उखलचो म्हूण गांवकारांची मागणी। वजनमाप खात्याचे टिमीन मारली वास्को जुवारीनगरात सोऱ्याच्या फॅक्टरीचेर रेड। पाऊंड लिटराचे बाटलेत भरला उणो सोरो। 10 लाखांवयर मोलाच्यो बाटल्यो जप्त। आनी आय लिगात शेनवारा चर्चिल ब्रदर्स आड मिनर्वा पंजाब। दुखापतीक लागून चर्चिलाचे खडेगाड प्लेयर अजूनय भायर। सरकारी नोकऱ्याचेर सर्रास सेटिंग चल्ला, काँग्रेसीचो आरोप। अकाउंटंट परीक्षेत आपले कॅन्डिडेट फेल जाता म्हूण सरसकट सगळ्याकूच फेल केले। इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियराचे परीक्षेतूय गुड्डूल आसाव। जॉब वेकन्सी वेल्यान मंत्री जयेश आनी काब्रालाचे वादाविशीं ऑडिओ व्हायरल जाला तो पळयल्यार सरकारांत व्यापम स्कॅमाचो काँग्रेसीक दुबाव। 3 दिसाचे विधानसभा अधिवेशनान खंय कांयच जावपाचे ना। इन्स्टिट्यूशन्स एग्जाम कंडक्ट करतात, ती जावं गोवा पॉलिटेक्नीक, ती जावं मागीर गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, हांगसर अंदाधुंदी वेपार चल्लेलो आसा। पेपरांचे पेपर चेंज जाले वयतात। व्यापम इन गोवा इज हॅपनिंग। ज्युनियर इंजिनियराचे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची मॅटर आशिल्ली तितूंक जाल्यार जो डिग्री आसा तो फेल जाता, आनी जो डिप्लोमा आसा तो पास जाता मार्क्स घेवन। आनी जो ऑडिओ पयर रिलीज जाल्लो आसा त्या ऑडियोकूय ह्या संदर्भांत उल्लेख जाता की कोण तरी निलेश काब्राल थंय हें करता जॉबा खातीर, तुमी तर जयेश आनी कितें म्हणटा। म्हणजे हे कशें सेटिंग जाता म्हणटा कळना। गिरीशान ट्रॅफिक सेंटिनलांच्या अंदाधून तालावाचोय इशू काडलो। लोक सगळे गोंयभर लोक चाळवलेले आसात। लोक हे चवताळे हें घेवन येतात, ते सरकारी चलन घेवन येतात, ते सरकाराचे ऑफिसरांचेर आनी त्या लोक कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला त्या हेजेर हल्लो सुद्दां जावपाक शकता, आनी तेजी पूर्ण जबाबदारी ही सरकारची आसतली। चल्ल्या ती खंय फॉर्मेलिन कॅबिनेट। सो दॅट्स वाय वी से दॅट इट इज अ फॉर्मेलिन कॅबिनेट। फक्त दाखोवपाक की कॅबिनेट आसा आनी कॅबिनेट सारकी बरी चलता, ताजी आसा अशें एक हावस जाता, पूण एक्चुअली कांय ना। कारण त्या ऑडियोंतल्यान सगळें कळटा की कॅबिनेटीक एक्झॅक्टली कितें चल्लां। विरोधी पक्ष फुडारी बाबू म्हणटा सुधारीत CRZच्या नोटिफिकेशनाचेर मुख्यमंत्री पर्रीकरान विधानसभेची दिशाभूल केली। अधिसुचोवणेन नुस्तेकार त्रासान पडटले। आमचो डिमांड आसतलो एसेंब्लीक परत या गोंयच्या एसेंब्लीक हांगा ठराव जावपा जाय की परत एक रिक्वेस्ट वचपा जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की हें रिवोक करा म्हणून, डिनोटिफाय करा म्हणून। सरकार अधिवेशन 3 दिसान गुटलायतात। काँग्रेस म्हणटा तितल्यान कांयच जावपाचें ना। जाल्यार 2 दिसां भितर हे प्रश्न मांडप कशें, क्वेश्चन आमी घालप कशी, येतली क्वेश्चन कितली, क्वेश्चन आवर म्हणटा 1 वराचो आसता। बेसी मिटींग एज ए लिडर ऑपोजिशन म्हजो आग्रह आसतलो, डिमांड आसतलो की हें सेशन जें आसा तें वाडोवचें। कमीत कमी 10 दीस तरी सेशन जावपा जाय। फाटल्या वर्सा फक्त 16 दिसूच विधानसभा चल्ली। गोंयचे आनी देशाच्या इतिहासांत पयलेच खेप वर्साक कमीत कमी 40 ते 45 दीस विधानसभा चलूंक जाय। येता त्या अधिवेशनात सरकाराची परिस्थिती आनीकूच वायट। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।
आरोग्य मंत्री विश्वजीत काँग्रेसीन रिलीज केल्ल्या ऑडियोचे कात्रीत सापडला। लोकसभेत हे प्रकरण आंगार आयिल्ल्यान बीजेपीक विश्वजीताक सांबाळप चुकना। मात सरकारात आशिल्ले युती पक्ष मोगो आनी गोवा फॉरवर्डाचे हात वयर। मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र आनी बीजेपीनूच तांचे भितरले विशय हाताळपाचे म्हूण सुदीन आनी विजय दोगांचे हात वयर। रोहन म्हणटा कॅबिनेटात गोंयचेच विशय सोंपना, राफाल खंयचे। विश्वजिताच्या राफेल क्लिपान लोकसभे मेरेन खवदळ। ऑडिओ क्लिप दिल्ली सावन रिलीज करपी काँग्रेस। आवाज विश्वजिताचो ना जाल्यार चौकशी कित्याक करिनात काय म्हूण काँग्रेसीचीच वेल्यान बीजेपी सीएमओक चॅलेंज। राफालाच्यो फायली आपल्या बेडरूमांत म्हूण आदलो रक्षामंत्री मुख्यमंत्री पर्रीकराच्या कथीत धमकेन खवदळ। विश्वजिताक सांबाळप बीजेपीक चुकना, मात युती पक्षाचे हात वयर। कॅबिनेटांतल्यो गजाली खंय जाहीर उलोवंक आसनात, बीजेपीतले बीजेपीन पळोवचे। कॅबिनेटात कितें डिस्कशन जाता ताजेर हांव उलोवंक शकना। कॅबिनेटाचे विशय आफ्टर डिस्कशन whatever CM takes the decision is the final decision. Whatever discussion we do at the cabinet level, I can't talk outside the cabinet. This is one point. This is all between the BJPs. I don't want to talk. All these three issues are within that. दुसरी गोष्ट त्यांच्या भितर आसा सगळ्यो तिनूय गोष्टी त्यांच्या भितरल्यो आसा पक्षांतल्यो आनी त्यांच्या पक्षांतल्या हेचेर म्हाका उलोवपाक रायट ना। पहिले म्हणल्यार कॅबिनेटान कितें जाता तें भायर अंडर ओथ वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस अनलेस इट इज पॉलिसी मॅटर्स वीच आर इन पब्लीक इंटरेस्ट. So this is a matter which does not concern the state of Goa at all. This is an issue which pertains to a member of the cabinet who belongs to the senior partner. BJP. The chief minister belongs to the BJP and the central government belongs to BJP. Is led by the BJP. So it is an internal matter of our senior partner, the coalition. He has now come with a denial. For me, the matter is closed. रोहन म्हणटा कॅबिनेटान आमचेच विषय सोंपना, राफाल आनी खंयचे। I think Rafale is a center subject. If people are trying to pull it here, then they have to be answering it. I don't think anything has been discussed in the cabinet as regards to the decisions of Rafale and आमचे इश्यूज इतले आशिल्ले कॅबिनेटाक आमचो टाइम भरपूर गेला लास्ट कॅबिनेटाक। ऑडिओ क्लिप व्हायरल जायना फुडें विश्वजिताचो मुख्यमंत्र्याक नोट, तो आवाज खंय ताचो न्ही, कोणे तरी डॉक्टर ऑडिओ क्लिप केला। चौकशी करची म्हूण विश्वजीत मागता खरो, मात 2 दीस जाले तरी कोणूच चौकशेक हात घालिना, ना सीएमओ ना पुलीस। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मुरगांवचो आमदार मंत्री मिलिंद नायकाच्या बेकायदेशीर बंगल्याचेर एक्शन जाय म्हूण काँग्रेसीन जिल्लो प्रशासनाचेर दबाव सुरू केला। 500 जाणांच्या सह्यांचे निवेदन घेवन मुरगांवची काँग्रेस उपजिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावली। प्रकरण व्हिजिलन्स एसीबी मेरेनूय पावयल्या, मात हालचाल कांयच ना। मिलिंदांनी ताचो भाव सगुणान मेळून जमनीची अफरातफर केल्या म्हूण आरोप। करप्शन ब्युरो हेजेरूय आमी 26 तारखेक आमी कंप्लेंट फायल केल्ली आसा आनी कंप्लेंटीन सगळें मेन्शन केलां जेणे करून मिलिंद नायक आनी उमेश नायक हेंचो जो बापूय सगुण नायक हे अलॉंग विथ 5 अदर्स हेंकां 160 स्क्वेअर मिटर जमीन ग्रांट जाल्ली, गव्हर्मेंट जमीन, ज्या जमनीन हे मिलिंद नायक आनी उमेश नायक म्हणजे त्याचो बापूय सगुण नायक अलॉंग विथ 5 अदर्स ऑक्युपंट आशिल्ले। आनी जेन्ना हे हिल कटिंगाक जेन्ना परमिशन मागले PDN, म्युनिसिपालिटीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक मागले आनी तेन्ना खंयच बाकीचो 5 जाणांचो खंयच उल्लेख जाल्लो ना, फक्त मिलिंद नायक आनी सगुण नायक हेच ह्या जमनीचे मालक अशें सरकाराक फट मारून तेंच्यांनी आज पर्यंत फुडें हो सगळो कारभार केल्लो आसा। ऑथॉरिटीने डिमांड केल्लो आसा जे पळय कितें जालां थंय इलिगल इरेग्युलरिटीज ते सगळ्याचेर एक्शन जावचे, जे संबंधीत लोक आहात तेंचेर कारवाय जावची अशें आमचे मागले आसा। निवेदन जिल्लोधिकाऱ्याक धाडटा, फुडें कितें ते सरकार थारायतलो म्हूण उपजिल्लोधिकारी सांगता। ताणें ऑब्जेक्शन दिला नॉट टू रेग्युलरायज दॅट एप्लिकेशन कितें आसा करस्पॉन्डन्स दॅट वील बी डिसायडेड बाय द गव्हर्मेंट, इट्स अ गव्हर्मेंट लँड। म्हाका फक्त प्रोसेस कितें आसा तो करपाचो आनी देन आय हॅव टू फॉरवर्ड इट टू द कलेक्टर and it will go to revenue department and government will decide whether to regularize or allow that encroachment or not. प्रकरण इतल्यार सोपिल्ले ना, त्या बंगल्याचो फोटो वा व्हिज्युअल्स घेवन गेल्यार खंय मुरगांवच्या फोटो जर्नलिस्टांक बंगल्यावेले लोक डिफेमेशनाचे धमक्यो दितात। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। फॉरेन करन्सी उपरांत कस्टमान शुक्रारा दाबोळे विमानतळार भांगर धरले। एअर इंडिया फ्लायटींतल्यान पॅसेंजर 580 ग्राम भांगर घेवन देवला। भांगराचो खंय मार्केट प्रेस 17 लाख रुपया। 5 भांगराच्यो बिस्किटी खंय एका शोपिसात घालून हाडिल्ल्यो। कस्टमान 2 जाणांक ताब्यात घेतल्यात।
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. वता वता थंय गोरवा सुण्याचेर बिबट्याचे एकार एक हल्ले. हे फावट 70 सोनाळ. शुक्रारा फांतोडेर 70 सोनाळ बिबट्यान एका पाडकाचेर झडप घातली. पाडकाक बरोच मार लागला. भर गांवांत येवन बिबट्याचे गोरवाचेर हल्ले जावंक लागिल्ल्यान लोक बरोच भिला. राना खात्यान बेगोबेग उपाय काडचो, पांद्रो लावन बिबट्याक उखलचो म्हूण मागणी. काल रात्री सुमार 2 सोनाळ ह्या गांवान बिबट्यान वासराचेर हल्लो केलो. तेंचो आवाज येयलो म्हणून भायर येयले आमी. तेन्ना पळय जाल्यार तेंचें वासरू नासलें. मागीर आमी अशी पळोवपाक गेली. पळय जाल्यार हांगा पळय तेजे माग लागल्या आनी ही फातर जी आमी स्टेप्सी केल्ल्यो माती घालून ती उखाळ्ळी. म्हटल्यार तेणी ओडून व्हरतना तेजेरसून कळटा की आमचो समज आसलो की बारीक वागूट आसतले, पण ही फातर उखाळ्ळ्यो तेका लागून हे बारीक वागूट न्हू हो बिबटो आसतलो. घरान सारको फाटल्यान बांदलेल्या वासराक घेवन वचप म्हटल्यार चडूच हें जाला. भयाचें वातावरण जाल्लें आसा. हांगा एक पिंजरो लावपाचो, नाजाल्यार तो अशी दिवन वासरांक डेली हें करतलो. गांवान सुद्दां भंय आहा. हेच्या पयलीं बी अशें केन्ना जाल्लें? एकदां कुत्र्याक जाल्लें. कुत्रे हांगासर बांदलेले आसलें. आमकां लाकडां गेले सकाळ जायना. आमच्या काजी ते सायडीन ना. काजी आमकां वाटत आमची ती. आता एप्रिल मे महिन्या लोकांक लाकडां आमकां लाकडां काजी आमच्या काजीन वचोंक आनी कशें वयतले भुरगे बाळ गांवांत सगळे भोंवता आनी खेळाक वयता आनी खंय वयता. कितें तरी खूट देड म्हणून आतां रोपो केलो जाल्यार खूट म्हणून ताका हाडूंक जाय काय नाका. ते कशें वयतले आमी कांय आतां सोय करपाची आतां लोकांचेर हल्लो केलो काय ते करतले सोय. आतां तेंच्यांनी बेगीन येवचेले बंदोबस्त करपाचो. तेंची मागणी एकूच आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगासर एक पिंजरो लावचो आनी त्या पिंजऱ्यान जो बिबटो आहा तो तेका धरचो, नाजाल्यार तो गांवाक आनी बाकीच्या गोरवांकूय त्रास करतलो आनी लोकांचेरूय हल्लो करपाची शक्यता आसा. वाळपयच्यान हांव विश्वनाथ नेने, प्रुडंटा खातीर. मायन्स आनी पुलीस खात्याच्या फ्लायिंग स्क्वॉडाच्यो वळवय, सावयवेरें, बेतकें बेकायदेशीर रेवेचेर राशीचेर धाडी. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण रेंव काडूंक, उसपूक, स्टॉक करूंक कसलीच परवानगी नासतना दिसा उजवाडे सर्रास हो धंदो चलता. 3 सुवातींनी स्टॉक केल्ली रेंव फ्लायिंग स्क्वॉडान जप्त केली. 3 सुवातीचेर पुलीस दवरल्यात. फोंडेच्या जोड मामलेदारान वचून पंचनामो केलो. म्हापशा नुस्त्या मार्केटात शिस्त मुट्टल्यांक ओगी रावचे ना म्हूण सिओन क्लियर केला. घातिल्ले नेम पाळप, नितळसाण दवरप नुस्तेकाराक चुकना. नुस्तेकारांनी मार्केट इन्स्पेक्टर पिट्टा म्हूण पालिकेचेर मोर्चा व्हेल्लो. मार्केट इन्स्पेक्टरा आड बोवाळ घालून ताची पुलीस कंप्लेन करून वेल्यान मार्केट बंद करपाची शिटकावणी दिल्ली. There is a person who will decide who has to be posted where. That person is the chief officer. He will take his decisions independent of all such requests and demands and pressures. As regards any further encroachments, we will be strict on that. Encroachments will not be tolerated, and this is a time to enforce some discipline in the market. म्हापसा फिश मार्केटान जे नुस्तें विकपी जे मदींच बसतात आनी जे गिरायक आहा तांकां त्रास करता म्हणून मुन्सिपालिटीन एक्शन घेतली. मुन्सिपालिटीचो इन्स्पेक्टर गेलो आनी तांकां सांगलें की तुमी डिसिप्लीन दवरा आनी सारके रावा. पूण त्या मदीं ते इन्स्पेक्टर म्हणजे मुन्सिपालिटीचे स्टाफ आनी नुस्तें विकपी हांच्या मदीं वाद जाल्या उपरांत ती कंप्लेंट पुलीस स्टेशनाचेर गेली. त्या उपरांत मागीर आयज म्हापसा मुन्सिपालिटीन सगळीं नुस्तेकारां येयली आनी सिओक मेळ्ळी. सिओन सांगलें तांकां की जे डिसिप्लीन आसा ते तुमी पाळा जाल्यारूच तुमचो प्रश्न सुट्टलो म्हणून. आनी जर कोण नाका जाल्लें करीत, आपणाक जाय तशें करीत जाल्यार तेचेर एक्शन घेतलें म्हणून सांगलां. वजनमाप खात्याचे टिमीन वास्को जुवारी नगरांत सोऱ्याच्या फॅक्टरीचेर धाड घातली. पावंड लिटराच्या बाटलेत उणो सोरो भरलो म्हूण फॅक्टरीचेर केस. 10,27,000 रुपया मोलाच्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यात. फुडली एक्शन खंय चल्ल्या? गेल्ले आय लीग मॅचीत चर्चिल ब्रदर्सान इंडियन एरोजाच्या घरच्या मैदानार जैत जोडून टेबलांत टॉप 4 आपली सुवात राखून दवरली. शेनवारा वास्को टिळक मैदानार चर्चिलान मिनर्वा पंजाबाक मारल्यार पेत्र ग्युगीची टीम 3रे सुवातेर पावतली. मात चर्चिलाचे टॉप प्लेयर
एल्डर हुसेन, वेन वाज आणि इस्रायल गुरूंक अजून दुखापतींतल्यान फिट जावंक ना म्हूण कोच गिग्यू मातसो बेजार. The win in India and aroused all the things now it's okay. I hope to do tomorrow a good match. It's very good team. All the people know that. We have not the team complete. Not incomplete. Win. It's injury. Eldor injury. Israel injury. Khaled not come until now from Uganda, and for that it will be very difficult game. Plaza, you know, he played sick in the game in Indian Saro. After he didn't come in the practice. He's sick. I don't know if he play tomorrow or not. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.